सरकाराच्या उल्याक ओ दिवन गोंयकारांनी इलेक्ट्रीक स्कूटरी घेतल्यो खऱ्यो, पूण ओलाच्यो इलेक्ट्रीक स्कूटरी घेवन त्रासात पडल्यात अशें गोंयकार तरणाट्यांक दिसपाक लागला। ओलान सुमार 20,000 इलेक्ट्रीक स्कूटरी गोंयांत विकल्यो, तातूंतल्यो सुमार 2,000 स्कूटरी वेर्णा, सांकळे आनी वाळपय सर्व्हिस सेंटरा भायर धुल्ल खायत पडून आसात। दुरुस्ती जातली काय ना हाची शाश्वती ना। स्कूटर केन्ना दुरुस्ती जातली काय म्हणून विचारपाक गेल्यार आरती उतरां मेळटात। देखून बेजारिल्ल्या ओला स्कूटर धनियांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली। मुख्यमंत्र्याच्या हस्तक्षेपा उपरांत ओलान तमिळनाडूच्यान मेकॅनिकांची टीम धाडिल्ली। ही टीम शुक्रार 31 ऑक्टोबरा मेरेन गोंयांत आसतली। कांय गाडयो तांणी दुरुस्त केल्यो, पूण चडश्यो गाडयो अजूनय दुरुस्ते विने तश्योच पडून आसात। ह्या गाडयांच्या दुरुस्तीचे कितें हो प्रस्न निर्माण जाता। दुसरे वटेन बेजारिल्ल्या ओला स्कूटरींचे धनी शुक्रारा येरादारी संचालकाक मेळ्ळे। येरादारी खात्यान ओला इलेक्ट्रीक स्कूटरींच्या नोंदणीचेर बंदी घातल्या, पूण बंदी घालून हो प्रस्न सुट्टलो काय कितें? जांणी आतां मेरेन गाडयो घेतल्यात त्यो फाल्यां दुरुस्तेक आयल्यो जाल्यार तांचें कितें? हेवूय प्रस्न उपरासतात। आयकात ओला स्कूटर धनियांची गाराणी। ओला कंपनी कडल्यान आमकां ज्यो जाय त्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा, जावं सर्विसींग सेंटरा बाबतींत म्हणा, खूब अश्यो आमकां अडखळी येता आनी ह्यो गेल्या ओला गोंयांत येयल्ल्या पासून हे जायच आसा। आतां आमी गोंयांत जर पयले शोरूम आसा सादारण 5-6 तरी आसतले आनी त्या प्रमाणे थंयसर सगळ्याक सर्वीस स्टेशनां ओपन केल्ली, पूण काही वेळान 1 म्हयनो 2 म्हयने जाता म्हटल्यार सगळीं सर्वीस स्टेशनांय बंद जाली आनी आतां फक्त उरला म्हणटा तें वेर्णा। आनी त्या जाग्यार वेर्णा जें आसा तें एक व्हडलें हब कसो जाल्लो आसा सर्वीस स्टेशनाचो। आनी त्या जाग्यार थंयसर जे जाय त्यो फॅसिलिटीज म्हटल्या नंतर थोडे स्पेर्स अवेलेबल ना, एक्सपर्ट टॅक्निशियन्स ना थंयसर, मागीर सारकी सर्वीस टायमार मेळना, वॉरंटीचेर ज्यो आसा त्यो पेंडींग उरलेल्यो आसा। अश्यो करून ते हजारांनी स्कूटरी पडलेल्यो आसा लोकांच्यो आनी ज्यो स्कूटरी पडल्या त्यो 1-2 दिसांक लागून पडोंक ना, तर 3 ते 6 म्हयने, थोड्यांक 8-8 म्हयने जाल्ले आसा। आतां जेन्ना आमी गेल्या विकान जेन्ना आमी गव्हर्मेंटा कडेन जेन्ना आमी आमचे हे मांडल्यो, आमची गफयत मांडली, तेन्ना एक 4-5 दीस जाले थंयसर स्टार्ट जाल्यो आनी थोड्यो करून भायले एक्सपर्ट्स हाडले कोण तरी आनी तितून लोकांच्यो थोड्यो मेळपाक लागल्यो। पूण हो कितें आसा, हो टेम्पररी सोल्यूशन आसा। हो टेम्पररी सोल्यूशन तर आमकां परमनंट सोल्यूशन जाय। कित्याक आयज आमी वॉरंटीचेर आसा, फाल्यां वॉरंटी पिरियड काबार जातलो 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी। तेच्या नंतर जे पळय व्हेहिकलाक लायफ आसता ते एटलिस्ट 15 इयर्स आसता। मिनिमम 15 इयर्स हे लोकांचे फुडें आनी कोण घेता तांकां त्रास जाता। म्हणून आमी गव्हर्मेंटा कडेन गेल्या विकान मागलें की गोंयांत जो सेल आसा ओलाचो, स्पेशली ओला इलेक्ट्रीक स्कूटर, तो सारको सेल म्हणटा तो बंद करचो आनी तेंची ट्रेड लायसनां तेंची रिवोक करची, बंद करची म्हणून क्लियर करात। मागीरूच तुमी फुडले मुखार सरा, नाल्यार फक्त सेल्साच्या फाटल्यान नाचनाकात। जे युजर्स आसात तेणी आपल्या एक 4 फायद्याक लागून गेल्यात, त्यो बायक सगळ्यो क्लियर करच्यो। बायक क्लियर जाल्यो, पयलींचो इशू क्लियर, हेजे फुडें लोकांक कसो सपोर्ट मेळटलो, सो दॅट तुमी जी सर्वीस सेंटर आसात ती प्रॉपर सर्वीस सेंटर करा, विथ युअर स्पेर्स, विथ टेक्निशियन, विथ फॅसिलिटीज ते दिवचे। आनी खुबशे युजर्सांचे अशे कंप्लेन आसा की तांणी बायक घेतली आनी कितले म्हयने जाले आरसी बुकाचो पत्तोच ना। आरसी बुक खंय आसा, कितें आसा कांय खबर ना। सो ते तशेंच आसा। आतां कितें जाता, आरसी बुकाक लागून बायक चलना अशें ना, पूण युजर्सूय संवय जाल्या, संवय चलत आसा। ऑनलायन हांवें ऑर्डर केल्ले एक फ्रॉम द ओला एप, सो तेकाच लागले पार्ट येवपाक म्हाका 1.5 वर्स लागले म्हाका येवपाक तो पार्ट। आनी तेंचो कॅश ऑन डिलिव्हरी आसना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव टू पे फर्स्ट, ओके, मागीर ते एक डिस्पॅच करता, बट थंय येता डिस्पॅच म्हणून, बट म्हाका तो 1.5 वर्स लागलो एक पार्ट येवपाक। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।